नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। भारतीय लष्कराचो पीओकेत आतंकवादी अड्ड्यांचेर आर्टिलरी हल्लो, 3 तळ उध्वस्त, डझनांनी आतंकवादी, 10 पाकिस्तानी सैनिकांक मारले, कितलेशेच जखमी, दोगा जवानांक मारल्या उपरांत भारताची जाप। गाड्यांचो रोड टॅक्स 50% देवपाचो निर्णय घाई गडबड दबावान, अभ्यास ना, अर्थ खात्यान मागिल्ली जाप ना ठोस डाटा ना ठोस गणित, ऑटो ट्रेडर लॉबीचो इम्पॅक्ट खासा रिपोर्ट। मडगांवां रावणफोंड मिलिटरी कॅम्पा लागसार 2 पॅसेंजर बसींचो ॲक्सिडेंट, एक बस एका स्कूटरीकूय मोखली, 10 पॅसेंजर स्कूटरी वेलो पिलियन रायडर हॉस्पिसियोत, बसींची लागिल्ली रेस। विमानतळासावन 20 किलोमीटरां मेरेन बांदकाम निर्बंधाच्या आदेशा वयल्यान चिखले ग्रामसभा तापली, सरकारान नौदळाच्या आदेशाक खंय उपाय काडचो, बाणवले तापलो बिगर गोंयकाराचो इशू। पर्यटन मंत्री बाबूचे मिशन टुरिझम न्ही तर मिशन 30%, काँग्रेसीचो आरोप, गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट 2019च्या नांवान स्कॅमाचो दावो, मुख्यमंत्र्यान करची चौकशी। आणि भारतातल्या पहिल्या आयर्नमॅन ट्रायथलॉन इंडियन आर्मीचो विश्वजीत सिंग स्वित्झर्लंडाचो पाब्लो एरात वेगवेगळ्या गटात जैतिवंत, 27 देशांतले हजारावयर सतर्क आयोजनाची तुस्त। भारतीय लष्कराच्या जवानांनी आयतारा सकाळी पीओकेत दहशतवाद्यांचे 3 तळ उध्वस्त केले। दहशतवाद्यांच्या अड्डे आशिल्ल्या पीओकेत लष्करान हेवी आर्टिलरीन केल्ल्या हल्ल्यांत डझनांनी आतंकवादी आनी 10 पाकिस्तानी सैनीक मेल्यात म्हणून कळटा। कितलेशेच जखमी जाल्यात। शेनवारा पाकिस्तानान केल्ले फारपेटात भारताचे 2 जवान आनी नागरिकांक मरण आयिल्ले, ताका भारताची जाप। रोड टॅक्स 50% देवपाचो निर्णय सरकारान घाई गडबडीन अभ्यास नासतना घेतला। कॅबिनेट नोटांतल्या दाव्यांक वास्तवीक आंकड्यांचो आधार ना। असले कर कपातीन सरकारी तिजोरीचे कितले लुकसाण जातले आनी ते गाडयांच्या विक्रींतल्यान भरून येतले काय कितें हाचेर अर्थ खात्यान म्हायती मागिल्ली। जाप नाच, येरादारी मंत्रालय मंत्रिमंडळान प्रस्ताव पास करून घेवन मेकळे, ऑटो ट्रेडर लॉबीचो इम्पॅक्ट। गाडयांवेलो रोड टॅक्स 3 म्हयने अर्दो करपाचो ऑटो ट्रेडर्स उद्देगाचो प्रस्ताव सरकार दोळे धापून पास करून मेकळो। सप्तकभरा उपरांत अधिसुचोवणी काडली। अधिसुचोवणी पूर्वलक्षी प्रभावान लागू। मात हो प्रस्ताव पास जाला तो पळयल्यार आनी कॅबिनेट नोटाचो आशय विशय पळयल्यार सरकारी पावंड्यार ताचो तिजोरेचेर बऱ्या वायट परिणामाचो अभ्यास जाल्लो ना। अभ्यास करूंक सोदतले अर्थ खातें सरळ बायपास। रोड टॅक्स 50% देवपाची फायल अर्थ खात्या मुखार आशिल्ली। टॅक्स देंवयल्या उपरांत कितले लुकसाण जातले ताची म्हायती अर्थ खात्यान मागिल्ली। गाडयांची विक्री वाडून सरकारी तिजोरीचे लुकसाण भरून येतले काय ना ताची म्हायती अर्थ खात्यान मागिल्ली। अर्थ खात्याक म्हायती दिवची सोडून प्रस्ताव सरळ मंत्रिमंडळा मुखार। मंत्रिमंडळान प्रस्ताव पास केलो आनी शुक्रारा पूर्वलक्षी प्रभावान अधिसुचोवणी काडून मेकळे। अर्थ खात्यान क्वेरी काडिल्ली म्हूण येरादारी मंत्री उलोवन दाखयता। तांचें खंय तें नित्याचेंच, तांचे नजरेन तें बरोबर आसूये। फायनान्सान कितें पण क्वेरी रेज केल्ली प्रॉब्लेम जातो। Finance is within its right, whether it is a valid query or not. As it is, finance raises query for everything. It is a well-known fact. For what finance has not raised a query before this? Have they cleared anything straightforward? No. See, there is a total misconception about loss of revenue, even though it may be the opinion of the finance department. They have said no homework was done. I will say to the contrary, that the homework done by the finance department officials may not be adequate enough. The sale of vehicles is bound to increase, and in Goa the figures will speak for themselves end of December. So why is somebody in a hurry to condemn the move? It is a very sound move based on data available. It is a sound move after careful study of the financial situation. टॅक्स देंवयल्या उपरांत गाडयो खंय चड खपतल्यो आनी येणावळ येतली अशें सरकाराचे अदमासपणचे धावदर्शे गणीत। दाव्या बरोबर ठोस कसलेच आंकडे ना। येरादारी खात्याचे कॅबिनेटा मुखार अर्थशास्त्र आयकयात। लुकसाण कितले जातले हाचो अदमास घेवप, गाडयो कितल्यो खपतल्यो ह्याची अपेक्षा कितली दवरल्या ताचेर निंबून आसता।
अर्थवेवस्था नकारात्मक आसता तेन्ना लुकसाणीचो अदमास लावप शक्य नासता. टॅक्स देंवयल्ल्यान गाडयो खोपतल्यो ते वरवीं जीएसटींतल्यान कांय प्रमाणांत लुकसाण भरून येतलें. ते उपरांत त्या गाडयांक लागपी पेट्रोल डिझेलाच्या खपांतल्यान सरकाराक व्हॅट मेळटलो. अशा निर्णयाचो आर्थीक लाव जातलो, मात येणावळ कितली येतली ताचो अदमास लावप कठीण. सरकार रोड टॅक्स अर्दो करता म्हूण ऑटो ट्रेडरांनी हवा केली. गाडयांचें बुकींग फुगलें आनी दसऱ्याच्या मुर्तार सरकाराचेर दबाव. सावंत सरकार पूर्वलक्षी प्रभावान दुसऱ्याच दिसा रोड टॅक्स अर्दो करून मेकळो. हावडी मोदी वचच्या आदीं मोदी सरकारान कॉर्पोरेट टॅक्स देंवयल्लो. कॉर्पोरेट लॉबीचे फावले. बाजारपेठेचेर परिणाम अजून दिसना. उपरांत व्हायब्रंट गोवा तेंकलें तशें गोंयांत रोड टॅक्स कपात. मोदी सरकाराच्या पावलाचेर सावंत सरकाराचे पावल. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मडगांवां रावणफोंड मिलिटरी कॅम्पा लागसार 2 पॅसेंजर बसींचो ॲक्सिडेंट. दोनूय बसींतले मेळून 10 पॅसेंजरांक माल लागलो. सगळ्यांक ऑस्पिसियोत ॲडमीट केल्यात. एके बस एके स्कुटरीकूय व्हरून मोखली. स्कुटरीचेर फाटल्यान बशिल्ल्याक माल लागलो, तोवूय हॉस्पिसियोत. बसींची खंय पॅसेंजरांक लेस लागिल्ली. सामकें एकमेका गाडी टर्न जाली न्ही, टर्न जावन सामकी घुंवली बस न्ही, सगळी पडली आनी ते हांव फुडले पायप आसा पळय पायपार वचून बसली सामकें. अशें बसकाराक वचप एकमेका हें करून कितले कश्ट आसा आतां सगळे पेशंट व्हरल्या मरे सामकें. एक्शन घेवपाक आनी फास्ट वचूंक जायना. बस फास्ट आशिल्ली सामकी. केपें 10 मिनटां रावली ती फर्स्ट बस गेली म्हणून आनी सेकेंड बस मागीर थंय मागीर एकमेका मेळून फास्ट गेल्या ती. थंय ते एक्सिडेंटान ते गेले. फास्ट एकदम येना चढावाचेर फास्ट गेल्या ती सेकेंड बस आमी आसली. हय तेंचे बशीन ती मागं बसल्यालो खाली EMSला हे केल्यार आमी थांबल्यार मी लिफ्ट मागिल्ली आनी बसून ते मग लाखागिरी जावन तेणे लाखागिरी गेल्यानंतर हे झालं. बस येऊन मारली समोर. तुम्ही स्कूटरवर हय तेच्या हायवे. पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकाराचे मिशन टुरिझम न्ही मिशन 30% म्हणून काँग्रेसीचो आरोप. गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट 2019 खंय भ्रष्टाचाराचो नवो पसरो. 2 कोटींचे सुवातेर 4 कोटी 78 लाख कड्डिल्यात म्हूण काँग्रेसीचो दावो. रीण भरवण राज्याक असली उधळपट्टी परवडपाची ना. मुख्यमंत्र्यान तोंड बंद दवरल्यार खंय ताचेरूय येतलें. काँग्रेस टुरिझम फिल्माचें स्कॅम काडपाचें आसा. अशें दिसता की मुख्यमंत्री सध्या ह्या सगळे भानगडीक इनवॉल्व जाल्लो आसा आनी प्रत्येक मिनिस्टरां कडल्यानूय तो सद्याक तेगेलो कट घेता हें म्हणपाक आमकां खंयच खंत दिसना. मुख्यमंत्र्यान एक्ट करप ना. ओगी रावपाक सुद्दां प्रायस आसता. गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट 2019 हें एक नवीन करप्शनाचें दुकान. मार्टूच तें करप्शनाचें मार्ट. आतां हें जर मार्ट करपाक जाय जाल्यार तें ऑफिस प्रपोजल येवपा पडटा. म्हणजे गव्हर्मेंटाचें प्रपोजल तें येवपा पडटा. तेन्ना तो एनी अदर बिजनसांक येवपाक शकना. ह्या मिनिट्साक ह्या एजंडांक तो आयटम खंयच नाशिल्लो ह्या मिटिंगेक. आय एम टॉकिंग अबाउट 10th मीटिंग ऑफ द स्टेट लेवल मार्केटिंग अँड प्रमोशन कमिटी. ह्या ट्रॅव्हल मार्टाचें एक टेंडर डॉक्युमेंट भायर सरता. ह्या हेगेलें जो बाबुलीचें मिशन आसा त्या मिशनाक ते डेट ना. हो डॉक्युमेंट तुमच्या मुखार आसा. तेजी डेट ना. म्हणजे अमको लास्ट डेट आनी ताका टायम सुद्दां आसता. स्पेसिफीक टायम आसा 3:30 PM पूण ताका डेट ना. हें सगळें पेपरांचेर छापून येता. तरी आसतना मुख्यमंत्री हो तोंड धांपून बसता. हेजेर एक्ट जायना. जो ह्या एस्टिमेट जाता 4.78 crores. हेजे पयलीं 2 एडिशनल जाल्यांक त्यांचो खर्च अरावंड 2 कोटीचे जाता. सो आमी म्हणटात ते परत म्हणटात 30% मिशन कमिशन म्हणजे ते परत हितूंक ह्या हितूंक ते 30% धरून हो सगळो एस्टिमेट तयार जाता. हितून प्रूव करपानी उरलं कितें. इट्स ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन. सो 4.78 crores जावपाक तेजी बेज कितें. The actual cost will not cross more than 2 crores. Goa is going to debt trap. लोन काढून सद्याक सरकार चलता आनी ह्या हितूंक तुमी हो नसतो खर्च
नसतो खर्च तुम्ही वाडयत वयता फक्त करप्शन करपा खातीर. बाबू आसगांवकर आनी तांच्या टिमीचो हेतू जो आसा तो टुरिजम प्रमोट करपाक न्ही, तेंचें मिशन 30% कमिशन प्रमोट करपाक. आनी हेजे मुखार आनी करप्शनूय येवपा आसा. एक आनी आसा मल्टी क्रोर स्कॅम ऑफ टुरिजम फिल्माचें एक आनी एक वेगळें स्कॅम आसा. तेंय आमी थोड्या दिसांनी एक्सपोज करतले. मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तूं न्हिदोन रावनाका, आमी तुकाय आमी ह्या हितूंक इनवॉल्व करतले तूं जर एक्ट जायना जाल्यार. कारण तुवें स्टेटमेंट स्वता केल्या तुवें की आपूण करप्शन काबार करतलो. उद्देजका कडच्यान पयशे उखलूंक सोदता म्हूण सोशल मिडियाचेर मजकुरा सयत फोटो व्हायरल करून आपली बदनामी करता म्हूण कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफासान फातोड्डेच्या एक्टिव्हिस्टा आड फातोड्ड्या पुलिसां कडेन कागाळ केल्या. कुंकळ्ळेच्या फॅक्टरी मालका बरोबर हॉटेलांत बसका जाल्ली ती खंय ताका प्रदुशणा विशीं सादूर करूंक आपणें केन्नाच कोणा कडेन पयशे मागूंक ना म्हूण क्लाफास सांगता. एक वॉट्सॅपाचेर एक फोटो येयलो आनी हांव थिंग हॉटेलां बसून आसा आनी म्हजे मुखार 4 जाण फॅक्टरी ITC फॅक्टरी ओनर आसा म्हणून. आनी हांव सरप्रायज हांव तेजेय गायना, हांव तांकां पयशे मागोत 1 करोड आनी 30 लाखांचे डाण जालो म्हणून हांव सरप्रायज जालो. जेन्ना हांवें तांकां हांवें मिटींग दवरली, 5 मिटींग दवरली 17 तारखेक आनी त्या दिसाक हांवें म्हगेली मिटींग आसलोली म्युनिसिपालिटी 3:30. सो आमकां थिंगाय जालें म्हाका 5:15. सो हांवें कितें सांगलें तूं मडगांवां रावाय हॉटेलांत, हांव येता आनी डिस्कस करपाक म्हाका तेंगे पोल्युशन जाता तेजें म्हाका डिस्कस करपाक जाय आसलेलें. सो थिंग टायम जालो हांवें तांकां थिंग मेळया म्हूण सांगिल्लें हॉटेलांत. सो हॉटेलांत आनी वेलांक तुमगे ड्रायव्हर आसा ते सायडीन थिंगा बसून आनी हांवें सांगिल्लें तांकां सो तुमगे म्हळ्यार पोल्युशन म्हाका कंप्लेन येता. सो मुखार पोल्युशन जावपाक जायना कित्याक ऑलरेडी फिश मिला तो लोकांक वास येता, तुमगेलो म्हूण वणटी हिंगा डस्ट जावन सगळे म्हूण वणटीक लोकांक काळे जाले आनी ते म्हूण चड कंप्लेन आसाय. सो आनी म्हज्या नांवाचेर कोणा तूं पयशे मागता कोणाक पयशे दिवपाक गरज ना म्हणून हांवें एज ए MLA हांवें कोणालो एक पयशे गेला म्हाका पर्सनल कोणालो पयशे नाका म्हूण हें तें कांय सांगिलां. सांगिल्लें येता विकास CM येतलो मिटींग घेतो मागीर थिंगा IDC तुमी सगळे येवपा जाय म्हूण. हांवें तुमी 4 जाण आसाय सगळे आपयाय म्हूण आनी म्हाका एक कंप्लेन येवपा जायना म्हूण. तांकां ओपन चॅलेंज कोता कोणाकूय तेणी म्हाका सांगोचें कोणा हांवें पयशे मागिल्ले म्हाका कोणाक रिकॉर्डिंग आसा जाल्यार हांव रिजायन जाता एज ए MLA. हांव ते एक्शन कोणा कायदा आसा थिंगा हूंय आसा जे मुगे कायदो जे इल्लिगल कोण करता थिंग सदां उबो आसतलो तेंगे बंद करपाक. हे मुगे उतर हे कुंकळकार हांव सांगून सोदितां. ड्रग्सांचो डील करपी 3 नायजेरियनांक साळगांवां पुलिसांनी पाठलाग करून धरले. 2 नायजेरियन दादले आनी 1 बायल मनीस तिगांय कळंगुटे डील करपाचे आसात म्हूण पुलिसांक टीप मेळिल्ली. ऐन वेळार नायजेरियनांनी कळंगूट पुलिसांच्या हातांतल्यान सुटून गाडी साळगांवां वटेन व्हेली. गाडी खंय एका वलता रस्त्या भायर गेल्ल्यान ते पुलिसांच्या हाताक लागले. गाडयेंत MDMA, कोकेन, LSD अशे 1.5 लाखांचे ड्रग्स मेळ्ळ्या. दाबोळी विमानतळा सावन 20 किलोमिटराच्या हवाई आवाठांत बांदकाम निर्बंधाच्या आदेशा वयल्यान चिखलीची ग्रामसभा गाजली. चिखली पंचायत त्या आवाठांत येता. कश्टाच्या पयशांनी लोकांनी घरां बांदपाक थंय जागे घेतल्यात. तांचें कितें काय म्हणून लोकांचो ग्रामसभेत प्रस्न. सरकारान खंय नौदळाच्या आदेशाक उपाय काडचो. बाणावले ग्रामसभेत बिगर गोंयकारांचे धंदे वेवसाय बेकायदेशीर म्हणून इशू तापलो. एक जागो विकतो घेतला अराउंड द दाबोळी एअरपोर्ट एरिया आनी आयज नेवीन कितें तरी काडला की ते फनल झोनान आसा आनी तुमी थंयसर कांयच डेवलप करपाक शकना म्हणून. आतां आमी जो आमचो हार्ड अर्न मनी आहा तो आमी इन्वेस्ट केला आमी कितें करपाचें हेजे फुडें. हांव मागता आमचे लोकल MLAs जावं ग्रामसभाचे मेंबर्स आसा जावं पंचायतान आसा आमी ग्रामसभाकूय आमी तो रेजोल्युशन घेतला की तेंच्यांनी कितें तरी हो मॅटर सारको सिरियसली घेवन आमकां सपोर्ट करपाचो आनी हाचेर कितें तरी एक एमिकेबल सोल्युशन काडपाचें. पूण आमी इतकी घेतले म्हण आतां आमकां काय लुकसाण जावपाचें आतां गोवा गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करून आमचे कितें ते फैसला करपाचे. टीव्हीचे रूल येता एवरीडे लायक 20 रेडियस फूल 20 किलोमिटर्स म्हणल्यार फूल वास्को मारगांव इवन फोंडा पासून NOC दिवपा ना ते. आमगे रिक्वेस्ट आहा टू द MLA, टू द पंचायत मेंबर, टू द ग्रामसभा मेंबर टू गेट अस वन प्लेस. आमी अप्लाय करून आमगे NOC आमकां मेळून आमची घरां बांदपाक मेळपाक. आतां हे ऑर्डर मिन्स लोक हे जाल्ले आहा मिन्स कितेंय एक बारीक घर बांदपा जाय जाल्यार नेवीची परमिशन जाय मिन्स NOC. सो
आनी नेवी आमकां एक नॉर्मल सिविलिंग एंटरटेन करना. ते कितें म्हणटा पंचायतीक बरया और म्युनिसिपालिटीक बरया थ्रू दॅम इट इज डायवर्टेड द लेटर. 6 म्हयने 2 वर्सां काडटा ते आनी परमिशन दिना. रिपोर्ट चिकालीम पंचायतीन पडटा. सो लोकांनी येवन आज ग्रामसभान इश्यू काडलो तेजो आनी आमी रेजोल्युशन घेतला की कितें तरी सोल्युशन गव्हर्मेंटान आनी नेवीन बसून काडपाचें. इश्यू आसलो इलिगल मायग्रंट्साचेर, इलिगल धंदो करता तांचेर. कित्याक आमचे आतां लोकल जायते गाल्फांतान परत येतात, ताका कसलोच धंदो ना. इलिगल मायग्रंट आसात आनी सगळोच धंदो कॅप्चर करून दवरलेलो आसा. देखून आमची अडचण्यो आमचे पंचायतीन मांडल्यो, सगळेच 5 एग्री जाले आनी ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेवन आमचें रेजोल्युशन पास करून लोकां कडच्यान आतां ग्रामसभाक घातलेलें पंचायतान घातलेलें आसा. आनी आयज डिस्कशन जालें. नो इट वॉज नो ऑन द अगेन्स्ट द मायग्रंट्स, बट देर वर क्वायट अ फ्यू पीपल हू स्पोक फॉर द मायग्रंट्स. आनी हे सगळें डेलिब्रेट करून आमी आयज रेजोल्युशन्स घेयले. सो द मेन रेजोल्युशन आर not to reserve the interest of the locals, so that no migrants come into the traditional occupations of the local people. आता डिसिजन म्हळ्यार तें रेजोल्युशन घेयलें न्हू तें आमी फॉरवर्ड करतलीं. फॉरवर्ड करता म्हळ्यार आमी ते मंथली मिटिंगेक घातली आनी मागीर मंथली मिटिंगेक डिस्कस करून आनी लिगली एडवायस घेतली पयलीं. तें आमच्यान करपा जाता जायना तेजे बरोबर आमच्यान हें करपा जायना आनी करपा जाता जाल्यार मागीर तुमगे एक्शन प्लॅन केन्ना फॉरवर्ड करतली. ट्रकवाल्यांचो 2016 सावन भरपाचो आशिल्लो रोड टॅक्स माफ करचो म्हूण उत्तर गोंयचे ट्रकवाले मागतात. ते शिवाय ह्या फुडें रोड टॅक्स वर्सुकी भरचे परस 3 म्हयन्यांनी भरपाक दिवचो म्हूण संघटनेची मागणी. सरकारान खंय करता म्हणून सांगलां. ट्रकवाल्यांची होणां 70 बसका जाली. दुयेंत आशिल्ल्यान खंय कांय ट्रकवाले एक्टीव नात. तांचे सुवातेर नवे वांगडी समितीचेर घेतल्यात. कमिटी जी आमची आसली, काही आमची कमिटी दुयेंत पडल्या कारणान मेंबर आमचे दुयेंत पडल्या कारणान आमकां मिटिंगे घेवपाक काम करपाक प्रॉब्लेम जातालो. म्हणून आमी काही नवे मेंबर घेतले आयज आनी नवे मेंबर करून आमी कमिटी स्ट्रॉंग केली, जेणे करून आतां आमकां फुडें हेज्यान फुडें काम करपाक सोंपें जातलें आनी बऱ्यापैकी एक बूश मेळटली. खास करून आमची मागणी आसली की जो आमचो रोड टॅक्स वर्साचो भरता तो आमचो क्वॉर्टरली करचो. तो आमचो क्वॉर्टरली आहा तो सरकारान आमचे करून दिला की क्वॉर्टरली आतां आमकां क्वॉर्टरली टॅक्स भरूंक मेळटलो 3 म्हयन्यान. आनी जो 16, 17, 18, 19, 20 जो कितें सरकार टॅक्स पेंडींग आहा म्हणजे माफ करपाचो हेजें काम जावपाचें आहा. कारण 18, 19 हो जाल्लो आसा, 19, 20 जाल्लो आसा. पण मध्यंतरी कडेन जेन्ना काम स्टार्ट जालें, तें काम स्टार्ट जावन तो 16, 17 जो कितें पेंडींग आहा तेका एक मातशें कॅबिनेट डिसिजन जाय. तें काही कारणाक लागून उरलें तें आतां लगेच जातलें. तेज्या उपरांत तो टॅक्सूय माफ जातलो. जेणी कोणी टॅक्स भरला, जो टॅक्स भरला तेका माफ मेळचो ना. तो टॅक्स भरला तो ऑलरेडी सरकाराक जमा जालो. वायब्रंट गोवा फाउंडेशन एंड इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरियर्स डिझायनर्स गोवान 1010 फूट लांबीचें पेंटींग करून गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत सुवात जोडली. वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो समिटा वेळार डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार हे पेंटींग केलां. फोमेंतो ग्रुपान हे पेंटींग करूंक हातभार लायला. I really appreciate all the artists who participate in this record, and the work, the quality of painting is really amazing. I officially announced that Golden Book of World Records of longest painting has been achieved by IIID and Vibrant Goa Foundation. FTR is our own acronym, first time right. तुम्ही जर कदेल केलें ते बाबा कदेल 50 वर्सां 100 वर्सां 200 वर्सां उरपा जाय, ताजी रेलेवन्स उरपा जाय. पण तुमी जेन्ना टक करून कार्पेट घालता तें घालता ती मागीर चेंज करपाची, पण तसलें करनाका. ही म्हजी मेसेज. आरे 20 वर्सां पयलीं ताणें म्हणजे घर बांदिल्ल्या बरेंच आसा. तेन्ना समाधान जेन्ना जाता न्ही नंतर 20, 30, 40 वर्सांनी खरेंच तो मनीस So this is the recognition that the client must give you. Not when he pays you your fees. He may reluctantly or happily or gladly pay your fees. But subsequently, when years and decades pass, he says, he gave me what has made me. Long time ago, I dealt with Charles Correa. Till his last moment, I was in conversation with him. He used to say, man builds a house.
but then the house builds the man. Same thing in Jefferson's constitution. It said men make laws, laws make men. हे सगळे कायदे करतले आनी हे करतले ते उलटी आता तुकाच खावपाक म्हणून मागीर जेन्ना समाधान जाता आफ्टर many years, decades, that's the ultimate satisfaction. Not your fees, not how many projects you are doing, but even a few projects that you do it well. Sometimes say, no, I don't think I should be doing this, I will not do justice to it. So this is my message. वॉकओव्हर देशातलो सगळ्यात मोठो भुरग्यांच्या खेळण्याचो शोरूम पणजे. फाटली सुमार 15 वर्सां जाली तरेतरेची खेळणी मार्केटांत हाडपाची परंपरा अजून तांणी दवरल्या. पळोवया वॉकओव्हर शोरूम. The original walkover, which everyone is familiar with, was started in 2004. So we have been in the toy and baby business for the last 15 years. So when we got this opportunity to move into a bigger store, and I got my son to join the business because I wanted him to come with new ideas so that he would have altogether a new perspective about the place. Was to give our customers and people in Goa a larger store with a better experience, a better variety, and give them an overall experience for parents and kids that Goa hasn't seen before. We are one of the largest kids stores in the country, and we strive to deliver a very special experience to our customer base. भारताचो पयलो आयर्नमॅन 70.3 ट्रायथलॉन आयतारा मोठे उमेदीन मिरामार जालो. भारतीयांनी वेगवेगळ्या गटात बऱ्यापैकी ताक दाखयली. 24 ते 29 पिरायेच्या गटात इंडियन आर्मीचो विश्वजीत सिंग बसतात. विदेशी सर्तकांमदी 50च्या पिराय गटात गोय ट्रायथलॉन 5 खेप जिखपी स्वित्झर्लंडाचो पाब्लो एरात वसतात. 27 देशांतल्यान हजारावयर सर्तक आशिल्ले. सर्तकांनी आयर्नमॅन आयोजनाची तुस्त केली. ओनूचे ISL सिजनान FC गोवाक नेट दिवंक गौर आर्मीत मास्कोट लॉन्च केलो.
FC गोवा टिमीचे डाय हार्ड फॅन्स म्हणून गौर आर्मी फामाद. अंदू FC गोवात मॅची वेळार नेट दिवंक गौर आर्मी नेटान तयारी करता. So today we have launched our mascot Godino, and it was a great evening. We had chanting rehearsals, we had the drumming rehearsals. So it's basically to create that atmosphere that we are here to pack the course fully and have an incredible stadium atmosphere. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.